पावस जसो जुनान येता तशें जानेवारी जातकच पणजेन भरून उडयता. मजा म्हणजे दर खेपे सांगतात की मार्च 31 किंवा मे 31 इज अ डेडलाईन. होपफुली आता ही डेडलाईन दिल्या. होपफुली दॅट इज ट्रू. अँड इट इज 2025 दे आर गोइंग टू फिनिश अशें सांगलां. एवरीथिंग विल बी ओवर इन मार्च 31, 2025 होपफुली. ते वर्सां सांगना. स्मार्ट सिटीचें काम केन्ना तरी सोंपतलें. लोकूय सामके कंटाळ्ळेले आसाय. कित्याक जाणा ते खूब कडेन आतां आमी जे रावल्या गोविंदा बिल्डींग हांगा तिसऱ्या काय चवथ्या फावटी करता. एवरी इयर दे आर डिगींग अप द सेम प्लेस. सो जे लोकल रेजिडेंट्स आनी बिजनेस ओनर्स आसा तांकां एक्च्युअल हाचो नुकसान जाता. हांगा पार्क करप सगळे इश्यू येतात, दुर्लो येता. सो खंय तरी सेन्सिटीव आसूंक जाय आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमदाराची आसता. ही इज द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. पूण आमदारान स्टेटमेंट केला की तुम्ही एमडीक विचारा म्हणटा तो एवरी टायम. सो इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्ही तांचो फक्त स्टेटमेंट आयकूं नाका. यू नीड टू क्वेश्चन तो अशें स्टेटमेंट कशें करूं शकता. ही इज द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. ताका फक्त अशें स्टेटमेंट करपाक वन लायनर सोडोवपाक केला. पण उत्पल बाबा एट द सेम टायम डोंट यू फील जेन्ना तुम्ही आमदार म्हणटा इट इज स्मार्ट सिटी वर्क्स. स्मार्ट सिटी इज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. काल जेन्ना इन्स्पेक्शन करता तेन्ना तुका संजीत रॉड्रिगीज जाल्ले. ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इव्हेंच्युअली द लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. इज अ प्रोसेस. डेमोक्रेसी म्हणटात न्ही. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह करता. ही कॅनॉट जस्ट स्ट्रक इज तुमी एमडीक विचारा. एमडीक कितें प्रत्येक सिटीजन वचून मेळटलो. एमडी मेळटलो तांकां. पर्रीकर मनोहर पर्रीकर असताना ते काम झालं. क्रॅक पडिल्लो तो डांबराकूच क्रॅक आशिल्लो. केदो हे करून ही केम एन सी वॉट वॉज इट एंड से की ना इट्स एक्सपान्शन जॉयंट त्या ब्रिजाक. म्हाका याद आसा पाटो ब्रिज नवो बांदिल्लो तेन्ना. हांगा आमदार सरळ सांगता आपल्याक पडिल्लें ना. आस्क एमडी. सो यू नीड टू क्वेश्चन इन मोर. आमदार फक्त आस्क एमडी म्हणपाक आसा. But he has also blamed them. Say he has said Blame them. He is in the government. He is on the board of the. Why are they giving deadlines? Like 90% म्हणपी कोण आशिल्लो तोच आशिल्लो. So why is like just. But एका टायमार सीएमानी मीटिंग घेतलेली न्ही. कोणूय आसूं एडमिनिस्ट्रेशन सगळे येतात. ते हांगा हांवें प्रेस घेतलो फक्त एक दीस गॉगल घालून भोवलो असो असो म्हणून आनी येवन सांगलें 90% कामां सोंपल्या. दॅट इज नॉट. आनी मागीर आज सांगता की why are you asking me? Are you only blaming him or the government? Blame him. Or the whole government? म्हणजे गव्हर्नमेंट इज नॉट फेल्ड एनीवे म्हणटा तुम्ही. I will always blame the elected representative because he is failing to do his duty towards people. फुडें खूब लेवल्साचेर डेफिशियन्सी आसा in the administration. That is another issue. No, but you are not blaming the government. You are blaming the MLM. It is सगळे तशें लिंक थंयच वता रे बाबा. पण for me as a Panje citizen, resident of Panje, I will always blame the elected representative. Sir, but you know the protocol, how it works. You know how the protocol. ना तो Everyone is to be blamed, but he is to take the responsibility. आमदार म्हणटा की मनोहर पर्रीकर in the government. मंत्री आसा तो बेटो आमदार ना. तो थंय जॉबाचेर कॅबिनेटान बसून सांगता की इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जाय. खंय गेली. तो सांगतालो PWD हातून कितले 50 कितले तरी जॉब्स विकल्या म्हणून. आनी आपल्या कडेन पुरावे आसा. फक्त प्रेस स्टेटमेंट करपाक सांगता. ही इज अ कॅबिनेट कलीग इन द गव्हर्नमेंट. कळ्ळें न्ही. सो कांट ही गेट इट डन. कांट ही गेट द इन्क्वायरी डन. So when you Or can't he get these things fixed? but Utpal Babu, when you are pointing on certain all these things, you are pointing also to the government because अरे बाबा सगळेच फेलियर जाला. पण स्टील लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह विल बी ताणे ताचीच ड्युटी तो श्रक करता. वयले सोडूनच दी. तुम्ही एमडीक बीन मेळटले सर. परत मेळटा. म्हाका मेळपाक काय ना. पण कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसूंक जाय आनी इट कम्स टू द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमदार मेयर नाच जाता पळय आनी एक दीस बेटो शो करतात. दॅट इज नॉट द वे. कितले इश्यूज आसा. म्हाका आजूच कोणें तरी इलेक्ट्रिसिटीचे केबल्स थंय हातून गटारान डायरेक्ट घेतल्या ते फोटो धाडले. सो खंय तरी मॉनिटरींग जायना ऑफिशियल्सांचेर. पण तुम्ही म्हणटा गव्हर्नमेंट खंयच फेल जाना. गव्हर्नमेंटाचो कांयच रोल ना म्हणटा तुम्ही. फक्त आमदारूच रिस्पॉन्सिबल. आमदार एज अ ड्युटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज अ फेलियर. गव्हर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हॅज फेल्ड इन एक्झिक्युटिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम डे वन. आय एम टेलिंग. पण ते सारखे करून घेवपाक आमदार हॅज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ती रिस्पॉन्सिबिलिटीच घेना ताची. तो म्हणटा आपल्याक कित्याक विचारता. तो कितें लोक प्रत्येक जाण एमडीक वतले. हांव सांगता पणजेकरांक प्रत्येक जाणांनी एमडीक वचून मेळचें फाल्यांच्यान. तसो टायम म्हणल्यार एमडीचे अजून गर्दी जावनी.
आमदारांनूच चांगला न्ही वचून मेळा काल एमडीन म्हटलेलं असं आणि संजीत रॉड्रिगीज बाय 31st is the deadline when we had spoken of this year. So आता Thank तुम्ही God. म्हटला पळय हा थँक गॉड म्हणटा लावनी हा यू फील लास्ट इयर ऑल्सो 90% वॉज डन ऑन 31st हा. मे आय कॅन अंडरस्टँड एक फेज केली एका वर्सा दुसरी फेज दुसऱ्या वर्सा गेली तिसरी फेज तिसऱ्या वर्सा गेली पण this has been opened up like same year third time now same time in fact कित्याक आनीक 4 महिन्यान पयलीं आतां पावस स्टार्ट जातलो same situation last time भशेन आणि same deadlines are coming. I hope I can believe it. इन्स्पेक्शन केलं एका टायमार सगळ्यांनी केला रे इन्स्पेक्शन इन्स्पेक्शन करूनच जायना न्ही एक्झिक्यूट इट सो सीएमान इन्स्पेक्शन केलं ते बेस्ट केलं म्हणटा तू केल्ले आणि डेडलाईन दिल्ली पण इट हॅज नॉट बीन फॉलोड सो ते ह्या वर्सा तरी जाऊन म्हणतात Because of this day we have seen lot of ganja plant. इट इज राईट अप मेयर्स ॲली यू नीड टू आस्क मेयर यू शूड टेक हे न्ही काढून सोडून काडा इट्स अ सिरियस मॅटर आणि खंय खंय लायला प्लांटेशन आसूं शकता कित्याक ते येता समहाव खंय तरी डिक्लायन इन हे जाल्या भशेन दिसता सो मेळप इज अ सिरियस थिंग इट्स नॉट हे कोण मुद्दाम लायता वॉट इज हॅपनिंग आय डोंट तुमकां खंय दिसती पडला दिसूंक ना कित्याक तुमी ह्या आडीच्यान आतां पळय इन्स्पेक्शन बा करता मोदें भोंवता तेन्ना दिसती पडला इट्स रायट ऑफ मेयर्स म्हाका गांजा प्लांट पळोवन कळचें ना पण इट्स रायट ऑफ मेयर्स ॲली तुका आतांच सांगता दे शूड फॉर्म अ टीम एंड फायंड आउट खंयच्या खंयच्या गार्डनांनी आसा ऑर फिल्ड्सांनी आसा किंवा खंय आसा ओके अनदर थिंग इज दॅट आयज बीजेपीक नवो प्रेसिडेंट मेळिल्लो आसा हाऊ डू यू से बेस्ट हा? ऑल माय बेस्ट विशीस सो आतां तुमचे बा डायरेक्ट तेतून वचपाचो कितें विचार आसा ना ना ते हांवें कांयच विचार करूं ना विचार पण आतां धामो येयला म्हणून ना ही हॅज वर्क हार्ड फॉर बीजेपी फ्रॉम मेनी इयर्स आनी ताचे एक ताका फळ मेळ्ळा आनी आय विश हिम बेस्ट आजूच पयलो दीस सो लेट्स सी ना पयलो दिसूच म्हणटा फाल्यां तुका आपयलो जाल्यार तूं वयतलो जॉयन जावपा रेडी आसा ते आतांच हांव कित्याक स्पेक्युलेट ना स्पेक्युलेशन फळ दिला पळय तुमकां बी कितें फळ दितले पणजे खातीर आतां नवो कांयच ताचेर खबर ना म्हाका पयलीं चिंता जाली हांगा हे सारकें जावंक जाय एस्पेशली ही एरिया एवरी इयर दे आर डिगिंग अप दीस आय डोंट नो वॉट इज गोईंग एवरी इयर मुद्दाम लास्ट इयरूय आमी हांगाच मेळिल्ले हांवें म्हज्या प्रेस कॉन्फरन्सानूय गोविंदाच बिल्डींग सांगिल्लें सेम सेम लोकेशन सेम माउंट्स ऑफ सँड Uttul, how you see the regime development the present MLA compared to your No, clearly. Why I have to? People have started. अशें केन्ना ना तुमकां चिंता आसा न्हू म्हणून ऑफकोर्स चिंता आसा ताका लागून म्हणटा ऑफकोर्स चिंता आसा बिकॉज आय गेट कॉल हांगा शॉप आसा वॉट दे आर फेसिंग आमी पळयला इफ द MLA वॉज सिम्पॅथेटीक टू पीपल ताका ताचेर आसपाची ही वुडंट हॅव सी केन्ना केन्ना MDनूच एक्झिक्यूट करूंक जाय आसा अशेंय आसूं शकता पण यू जस्ट डोंट ब्लेटंटली से इट वेन यू आर द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह यू हॅव टू ओन इट तुझे मे बी नासत मे बी MDचेच हे आसत फूल हे पण तरी सुद्धा एज अ इलेक्टेड यू कॅनॉट जस्ट बी सो म्हणजे लिस्ट बॉदर्ड टू जस्ट से इट आम्हाला कित्याक विचारता MDक विचारा कित्याक पीपल आर सफरिंग एंड वी शूड हॅव सिम्पथी एंड एम्पथी टुवर्ड्स देम तुम्ही सदांच आमी पळयला की तुमी मेयर जावं आमदार म्हणटा कॉर्पोरेशनाच्या हितून 30 कावन्सिलर्स आसा सो ईच कावन्सिलर रिप्रेझेंट्स अ सर्टन वर्ड सो वॉट यू हॅव टू से ऑन दॅट ते सगळ्यात एकूच आसा न्हू कावन्सिलरूच खंय विचारूं शकता ते मिटिंगूच जाता कावन्सिलरच्यो जायना खंय जाता ओपोजिशन एक दोन जाण उलयता बाकीचे कावन्सिलर इट्स ऑल स्ट्रक्चर्ड हांवें वाय शूड आय रिपीट वॉट इज सो एवरीथींग इज स्ट्रक्चर्ड अँड प्लॅन हें म्हणटा तूं स्ट्रक्चर्ड अंडर डिक्टेटेड MLA एंड मेयर नाजाल्यार BJPन असोच कोणाचो मेयर जावपाचो बाकीचे सिनियर हांकां भायर दवरून पयली पद्दत नासली अशी ऑफकोर्स नाशिल्ली आतां हा हांवें रिपीट तुमचें कितें आहा? होपफुली दे फिक्स इट कित्याक इट इज कॉजिंग एक्चुअल इश्यू बिजनेस इम्पॅक्ट जाता लोकांचो पार्किंग ना हें ना स्मॉल शॉप ओनर्सांक सगळ्यान मॅक्झिमम इम्पॅक्ट जाता बीग मे बी चेन्स आसता तांकां लोन जाय आनी हे खंय तरी एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह शूड हॅव सिम्पथी एंड मे बी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल टेक्निकली सुद्दां ना तरी सुद्दां ताणें तशें यू कॅनॉट जस्ट बी सो एडमेंट आनी हे जस्ट टू ब्लर्ट इट आउट म्हाका कित्याक विचारता आस्क MD आय रिक्वेस्ट ऑल द पणजेकार्स टू कीप रायटींग टू MD
वचूनी थाउजंड्स ऑफ इमेल्स एंड थाउजंड्स ऑफ फोन वचूनी केन्ना हांव फिक्स थँक्यू. सर 2027 येताले आनी तुमचे खंय तरी जर्नी स्टार्ट जाला परत पॉलिटिकल. ना ते टायम जालो हांव पयलीं हे जावनूच पण उत्पल बाब टायम म्हणटा आनी अशीच वर्सां धांवता. हय म्हणून आतांय गमता न्हू तयारी आतां कितले तेंप जालो तूं भोंव- सदांच करप आसता ना तूं आतां कितली वर्सां जालीं भोंवत आसा सगळ्या लोकांची चिंता काडीत आसा. सो ते हेच म्हणटा तो म्हणटा पळय तसो विल चेंज परत बीजेपी घर वापसी जातलो. बीजेपी ओ इंडिपेंडंट ना ते आतां कितें सांगलें सीसीपी पयलीं चेंज करून जाय. सीसीपी चेंज तुम्ही करता सायलेंटली काम करत आहात, चालू आसा तुमचं. सीसीपी बीजेपीचे पॅनल आसतले न्हू तुम्ही बीजेपी मेळप सगळे ते टेक्निकलिटी मागीर पळोवपा येता पण म्हजें मेळप चालू आसा. ओके. सो पयले सीसीपी आसतले तुज्या जागेर ऑब्वियसली कितें तरी चेंज जावंक फॉर बेटरमेंट ऑफ द सिटी. 30 ते 30 लोकांचेर